प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो 10वा विसवोर, बोर्ड 24 ते 33 पर्यंत, 24 to 34 आनी 33, 24 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपले गुरु परोस शीस आणि आपले दोन्या परोस चाकोर व्हरतो न्हय. शीस आपले गुरु सारको आणि चाकोर आपले दोन्या सारको जावंक पुरो. घराच्या दोनयाक बेलझुबूल म्हणला जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्यावन ओदीक कितें म्हणची ना. कोणाक भिवचें. त्या पासत कितेंच धापलेले आसा ते उक्ते जायनासतना उरचे ना, आणि लिपलेले आसा ते कळनासतना उरचे ना देखून ताका भियेनाका. हांव तुमकां काडोखांत सांगता ते तुमी दिसा उजवाडाक सांगात, आणि कानात फुटफुटलेले तुमी आयकोला ते पागसार थावन पुरगोड करात. कुडीचो जीव काडटात, पूण जीव प्राणाचो नाश करूंक जायना तांकां भियेनाका. पूण एमकोडांत कूड आणि जीव प्राणाचो एकाच फाराक नाश करूंक शक्ती आसा ताका ओदीक भिया. एका आसारियोनाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाचे हुकुमे विरेत भूंय पडना. तुमचे तकलेचे केस फुड्यान सगळे मेजलेले आसा, म्हणटोच तुमी भियेनाकात. शेरकांच्या बिऱ्या परोस तुमी ओदीक व्हरती. क्रिस्ताक मानून घेवप वो नाकारप. ह्या पासत कोणी म्हाका मनशां हुजीर ओडकून घेतीत जाल्यार तुमकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओडकून घेतलो. पूण मनशां हुजीर कोणी म्हाका ओडकून घेना जातीत तर ताका स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओडकून घेवचो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें शिवर्तमान जें आमी वाचलां आतां, आमकां जेजू खूब शिकवण दिता. पूण आमी आयज हें आख्खें शिवर्तमान वयर आमी नियाळ करूंक जावचो ना आमकां. पूण आमी फकत ह्या 2 ओळीचेर आमी आमची चोत्राय धरून नियाळ करुया. 24 वोड आनी 25 वोड कितें म्हणटा? आपल्या गुरू परोस शीस आनी आपल्या धोन्या परोस चाकोर व्हरतो न्हय. परतून वाचता. आपल्या गुरू परोस शीस आनी आपल्या दोन्या परोस चाकोर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोन्या सारको जावंक पुरो. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोन्या सारको जावंक पुरो. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो जावन आसा देव. तो खालतो जालो आनी ह्या संवसारान येयलो मनीस जावन. आनी हें जें आमी जेन्ना आमकां ही सजमणी येता की देव इतलो खालतो, जेजू इतलो खालतो, देव इतलो खालतो जाता आनी मनशा भाशेन जाता आनी ह्या संवसारान आमचे भितर ह्या संवसारान येवन आमचे बरोबर जियेता आनी आमकां शिकयता कशें आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय तें. आनी भाव भयणीनो, होच जेजू आमकां सांगता. कितें सांगता? आपल्या गुरू परोस शीस आपल्या गुरू परोस शीस व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको जावंक पुरो. भाव भयणीनो, ह्या संवसारान आमी कोणाक आमचे शीस आनी दोनी मानता? वय आमी खूब जो लोक आमचे परस व्हड आसा, आमकां ज्या लोकांक अधिकार आसा, तांकां आमी खरेंच आमचे गुरू म्हूण मानता. कित्याक आमी समजता की ते खरेंच आमकां कितें शिकयतात. पूण भाव भयणीनो, जें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ह्या वेळार, तुमी एकदम खोशी जातल्यात. जेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जाता, देव आमचो बाप जाता आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी आमचे भितर जियेता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता, आमी सगळीं जी जेजूचेर भावार दवरता भाव भयणां जाता. म्हणजे आमचो गुरू कोण जाता? आमचो गुरू फकत एकूच, आनी ताचें नांव जेजू क्रिस्त. पवित्र आत्मा आमचो गुरू
आणि पवित्र आत्मा आमकां सदां देवाचें उतर शिकयता. भाव भयणीनो, जेजून आपल्या उतरान म्हणलेलें जुवाचे 14 वडीन इसवोर 14 इसवोर वड 26 तो म्हणटा, जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी जें हांवें तुमकां सांगलां तें तुमकां याद करून तो तुमकां सांगतलो. म्हणजे कितें? जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो ताणें शिसान कितल्यो वस्तू सांगल्यो, पूण सगळ्यो वस्तू ज्यो ताणें सांगलेल्यो शिसाच्या मनान रावंक ना. कित्याक? त्या वेळार ते विसरले. पूण कितें घडटा? जेजू ताका सांगता, भियेनाकात. जेन्ना हांव पोत्तून स्वर्गार वेतलो म्हज्या बापा कडेन, तेन्ना हांव तुमकां पवित्र आत्मा धाडटलो. जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी जें हांवें तुमकां शिकयलां ताची याद दिवन तुमकां सगळें तें कोडीत करतलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या नव्या कराराची भुरगीं म्हणटा, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, जेजू आमचे सवें जियेता, जेजू आमचे भितर जियेता, पवित्र आत्मा आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. तर कोण आमकां शिकयता? आमची चोत्राय कोणाचेर? आमची चोत्राय मनशांचेर? मनीस आमकां शिकोवंक शकता ओ फकत पवित्र आत्मा आमकां शिकोवंक शकता? देखून भाव भयणीनो, जेजून आपल्या उतरान कितें सांगलां आमकां? जुवांचो 6 इसवोर वड 7 आनी 3 तो म्हणटा, म्हजें उतर आनी आत्मो जावन आसा एक. माय वर्ड इज स्पिरीट, माय वर्ड इज लायफ. द वर्ड इज स्पिरीट. म्हणजे कितें? ताजें उतर, जेजूचें उतर आनी पवित्र आत्म्यो जावन आसा एक. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा तो आमकां सदांच देवाचें उतर शिकयतलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो आमकां देवाचें उतर शिकयता आनी आमी खालती रावता, हें देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर आमी पाळटा, हें दिसपट्ट्या जिवितान आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना आमी कितें जातलें? आमी जेजू सारकीं जातलें. जेजू आमकां सांगता, आमकां जाय कितें म्हणटा आयज 24 वडेन, आपल्या गुरू परोस चाकोर व्हरतो न्हय, शीस आपल्या गुरू सारको जावंक पुरो. आनी देखून आमकां दिसान दीस त्या उतरा वरवीं, देवाच्या उतरा वरवीं आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां जाय आमच्या गुरू सारकीं जावपाक. कोण आमचो गुरू? जेजू सारकीं जावपाक. पूण आमी ह्या संवसारान आमी कितें कोणा सारकीं जावंक सोदता? कोणा एका फिल्म स्टारा भाशेन, कोणा एका फुटबॉल स्टारा भाशेन, कोण व्हडलो प्रेगादोर, कोण तरी व्हडलो मनीस सारका भाशेन आमी जावंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, कसलो मनीस जावं ह्या संवसारान, सगळीं आमी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमचो गुरू फकत एकूच जाता आनी ताचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी देखून भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून तें पोत्तून नियाल करून तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळून आमी आतां आमच्या गुरू सारकीं जावपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.